लक्षात दवरात. स्वप्नील आर्ट वर्ल्ड जे आसा तेचो व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं बेल आयकॉन प्रेस करात, सबस्क्राईब करात, व्हिडिओ लाईक करात आणि हे जर करूंक ना जाल्यार फुर्र डायरेक्ट चंद्रार. शी आंग सगळं बुड्डाता मरे. न्हावंक ना दिसता. 4 दीस जाले, 4 दीस 5 दीस देव जाणा. चल टीव्ही तिने पळोवया, की बरें लागल्या पळोवया प्रोग्राम बसलो न्ही. तेच प्रोग्राम मरे. च्या हें पळयला मरे पिक्चर. शी कसली पिक्चरां रे, फालतूर मरे. ह्या केबल घराक पयशे दिवपाचे न्हू. येयला धाडपा ताका. उलोवपाक येता पळय त्यो लँग्वेज हांव घाटी न्हू. राजन मारो जोधपूर मारो लक्षण दवरात. गोंयाकडे खेळ खेळशात चंद्रा धाडटलो. शी ह्यो कोण रे? अरे खतरनाक मरे हो. रायट टू फायट मरे, कोणाक भियाना मरे हो. एक आयडिया मेळ्ळें. कशे पयशे करपाचे पळय हेचे नांवानच करपाचे आनी उपाय ना. आतां कशें करता पळय पयशे हांव तेजे भशेन दिसपाक जाय म्हाका. तेजे भशेन न्हेसचो पडलो कपडे बिपडे घालून, तेजेन केंस मारचे पडले मरे म्हाका. आतां कितें करया? हाय देवा म्हाज्या, केंसूय कापपा जाय आनी खाट बी काडपा जाय. पयशे ना म्हाजे कडेन. कितें करया? हाय देवा सोदता बाजूच्या बॅगान आसल्यार पळोवया. कांयच ना मरे हितून. हितून पळय कितें आहा जाल्यार. हितूनय कांय ना मरे. हे निव्यो निव्यो बॅगां हाडटा मरे, हितून रुपयाय दवरना. पयशे ना कांय ना, खंय दवरल्या कोणाक खबर. वाट लागली म्हाजी सारकी. आपूण जालो अशें आनी हांव जालो बारीक. हें पळय वाट लावन उरल्या म्हाजी सारकी. चल भितून पळोवया कितें मेळटा जाल्यार. आयदनां बी कांय ना मरे. वाज हाडटा मरे, रुपया ना. मिरची पावडर मरे. हितून कितें आहा? हें आनी कितें? हे डब्यान कितें आहा तें पळोवया. शी हो बी खाली. म्हाजे नशे भशेन डबल खाली. पयशे गावले. जालें हेजें बरेंपण. इया इया डिच्चिक 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 डिच्चिक. भाई भाई कस्टमर बघ. हो सर, हो सर, हो सर. सर कशी स्टार्ट करणार मग? ही पळय इश्ट जाय सेम हा. येऊन जाय तुका. असलीच जाय. बरं. आता हांव पयशे करतलो. भाई कॅश कामाक कितले पयशे? सर 100 रुपीज. 100 रुपीज. होय. भाय देवा म्हाज्या हांवें 100 हाडल्या मरे. च्या कितें हाडे काडची पडटली. पास बाबा. सर तुमचे झाले. झाले? हय. लक्षण दवरात. रॉकेट घालून उजो घालून तुका वयर धाडटले चंद्राचेर. लक्षण दवर MJ हांव.
किती झाले 400. पूर्ण झाले हे 100 घे 300 मागे का तुमची माहिती का? बरं. A few moments later. अरे मग पिंजले बरे मग पडे का तुझ्या डोक्या मोडता राव तुझ्या राव दाखवता तुका नॉट पिजलेली ते मग म्हाका पणवतीन येऊन दी का दाखवता पिजलेली नोट दिला आमका मामा करून गेला हो. सज्जन तू झालं रे ग काय म्हणले एमजी भाव दिसता व्हडलो आनी तो धाकटो शी आतां न्यू बिजनेस केल्या आमी कांय भिरांत ना आतां लोकांक पयशे मागपाचे दिना जाल्यार न्हू फूर हांव किती झाले बाई पयशे काय पैसे कसले पैसे हप्तो फक्त हय हप्ता ना माझ्याकडे तो जायला तातयां आमटाण पीठ जाय ते वर ताचे घे आमदार घे पीठ घे के आमी घरा रुपये हाडल्या आणि हांगा पयशे दी हांव पयशे पैसे ना माझ्याकडे पैसे ना हळू हळू कर गो कोण तो वेट मिनिट राव येऊ तू हो एमजे मरे कोण कोण एमजे हा हांव कोण व्हडलो भाव आतां घातलो भाव हा म्हणजे हो एमजे आणि तू डीजे रे बापरे दिता साहेबा हे नाव काढलं पयशे जाऊ रे तू बरं सुटला सुटला रे कित्याक हे कितें सारखे मारे ते भिकारी रे हांव आणि कितले जायते तुका हे कितें दर ते 100 रुपया काड घे ते काड ते आणि 10 रुपया जाय तुका हो ती घे आणि हा महिन्याक महिन्याक महिन्याच्या महिन्यातलो तू महिन्याचा काय आलो बर चल आणि एक काम कर एमजे काय विचारला म्हणून सांगा अरे काय तुला काय धाकटो भाव मरे हा व्हडलो भाव हा किती जाव असताना बर चल आता हा बर पैसे काढ पैसे काढले पैसे हप्तो रे हप्ता काढला हप्ता चल हप्ता बी काय ना चल हे चल चल ते घेऊन चल चल कोण रे तू आपण तो वाजतो मागू तू कोण रे आज कोण आमचो भाव एमजे हय एमजेचे भाव एमजेचा वडला बा हय कोण रे एमजेचा वडला बा डीजे हा डीजे हा व्हडलो भाव तो छोटो भाव असे सांग मरे पहिलीच घे पहिले सांग मरे 100 रुपया हो 100 का बार पैसे घर बांधून कसल्या बरी जागा चा कसली कसली लचाणा मेळटा रे ओय ओय पैसे काढ भरले पैसे रे हप्तो दे हप्तो भरला हप्ता बाजू हप्ता कोणतो तू कोण अरे वाडा गुंडा मरे हांव पैसा कोणता हा एमचे भाव तू ह्याला बघता एमजी बोलता हंजीचो भा हय पयलीं सांग मरे म्हाका कितले 15 100 त्याचा घेऊन तू म्हाका जमयता आणि हांगा केन्ना सांग बरें पैसे का पैसा घेऊ हप्तो कसलो हप्तो तुम्हाला मागणं कोणतो नाम हा एमचे भाव भाव हय आणि एक महिन्याक महिन्याक बरें जाय
हाँ पात्रांव किती जाय रिचार्ज करूंक जाय आसलेलें. हाँ राजू जरा इसका रिचार्ज कर कौन सा करना है नेट का या कॉलिंग का आपको कॉलिंग. खाली कॉलिंग चाहिए ना हाँ कॉलिंग. नंबर बोलिए 90 90 4962 4962 हो गया हो गया. ठीक है. सर उसने आपको पैसा दिया हाँ नहीं दिया. मेरे को भी नहीं दिया अरे भाई ए हॅलो हॅलो ए आगे 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 किती आगे किती जालें. मोबाईल रिचार्ज केला म्हणतो गेलो हय केलो. मागीर त्याचे पैसे कोण दितले रे हांव कितें दिवं. आ हांव कित्याक दिवं म्हणल्यार मागीर खबर ना हांव कोण तो. तू कोण रे आ कोण तो तुका हांव खबर ना. पैसे काढ रे रिचार्ज केला म्हणतो गेलो दाखय तुला हांव दाखयता तुला हांव दाखयता तुला हांव दाखयता अशें तुका दाखयता कोण तो. कितें दाखयता तुला हांव दाखयता राव राव ओ काडटा धरून कितें जालें तुका. हे कितले पैसे हा मरे आनी म्हाजे पैसे दिवपाक तूं फाटी सरता हा इतले पैसे हा मरे एक पॉयंट घे रे 50 हे 100 150 रुपया हे घे तुझे पैसे हो सांगा चल दुसरी पार्टी अशी लोकां म्हणून करता कोणी पळोवंक ना मरे म्हाका. शी नाल्यार बेस्ट दिल्ली जातली. चल चल हांगा भायर सरया. ए छोटू खाना जल्दी लेके आ. इधर है. इधर है. लक्षण दवरात रॉकेट घालून उजो घालून तुका वयर धाडटले चंद्राचेर. किती रे किती जाय रे काय नाका पयशे जाय. कसले पैसे हप्तो. तू धरून गेल्लो किती हांगा हप्तो हांव काय करूं हप्तो दी. खंयचो हप्तो हांव म्हयन्याक हप्तो जाय. खंयचो हप्तो कोण तू हांव कोण. रावता हय एमजे मरे हो एमजे. हांव कोण. जेडी ए सारको वाग एक हांव मात. डीजे मागीर एमजे आनी डीजे आनी व्हडलो भाव तो धाकटो भाव. मागीर हांव कितें करूं पयशे दी. तुका आतां पैसे कित्याक दिवपाचे हप्तो रे. कित्याक म्हणून पूण तो कोणा कडेन केन्ना पयशे घेयना मरे तो घेतले हांव करूं. म्हणल्यार एमजेचो भाव म्हणून तुका हप्तो दिवपाचो बरें एक काम कर 2 वरां सोडून यो तुका पयशे दिता कितें. म्हाजे कडेन ना रे पयशे आतां 2 वरां सोडून न्हू. बँकेतून घेवन येनाका म्हाका कांयच नाका. हांगा खंय गिरायक जाला बरें 2 सोडून येता. 5000 5000 कितले 5000 कशे रे फायन तुका. कसली फायन 2 वरां म्हाका म्हणटा मरे तूं ती फायन. पूण तो रावता वाळपय मरे तर आतां पळय तें मूळ घर आमचें. मूळ घर हय 2 PM थंय येता. बरें एक काम कर 2 वरां सोडून यो तुका दिता मागीर येता रे करून. A few moments later. उजो घालून तुका वयर धाडटले चंद्राचेर. हा हॅलो 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 भाई कसो आसा हा सोबतीच बरो सांग रे कितें रे भाई एक प्रॉब्लेम जाला कसलो रे बाबा छड्या भाई एक दादलो आसा हा. तो कितें करता खबर आहा? लोकांकडे तुज्या नांवाचेर पयशे घेता कोण रे तो एकलो आसा हा तर तो कितें सांगता तो व्हडलो भाव आनी तूं तेजो धाकलो भाव म्हणटा आनी लोकांकडे पयशे घेता पहिलो जोक बरे हांव एकलोच बरे अरे म्हाका भावच ना जाल्यार खंयचो आसतलो भाव भाव ना तुका ना तूं लागीं आसा खंयसर हय आसा रे आसा बरें तुका येवपा मेळटलें हय 15 मिनटां लागतली शाळे कित्याक पावस झडटा न्ही रे ओके ओके बरें यो 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 हा बरें हॉटेलान येऊ मरे बीच बायटान हय 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 हा बरें येता डायरेक्ट हॉटेलान येता मातसो प्लीज बेगीन यो हा बरें बरें येता येता बरें. येता म्हाका उलोवपाक येता पळय त्यो लँग्वेजी येता पळय
केन्ना हेसरीत रे हा हांव घाटी न्हू शन दौरात गोंयाकडे खेळ खेळशात आता एका चंद्रा धाडटलो डायरेक्ट हांव ए छोटू जल्दी खाना लेके आ यार अरे स्वप्नील हाँ भाई कसो आसा गड बाबा तू कसा तू बरा तू अर्जंटली फोन केलो म्हाका म्हणजे संडेच मातसो आमचे बीग बॅड हॉटेल आहे कारण आमचे कशें आसा हे आमच्या बीग बॅड हॉटेलार कितें आसा आमी कस्टमर सेफ्टी खूब इम्पॉर्टंट कस्टमराक आमी सेफ्टी दवरपाकच जाय न्ही रे जाल्यार कितें जाता मागीर प्रॉब्लेम जाता सांग एक दादलो येयलो ओके 2 वर एक 1.5 वरां पयलीं आनी म्हाका कितें सांगपा लागलो आपूण एमजेचो भाव आनी तुजो भाव आपूण म्हाका भावूच ना आनी तेच हांव चिंतता हांवें कितें म्हणलें ताका तूं तेजो भाव आनी म्हाका सांगता कितें हो आपूण तेजो भाव जाल्यार आपल्याक तूं पयशे दी खंय पयशे म्हणजे कसले पयशे रे बाबा? हांव टेन्शनान अरे हांवें ताका सांगलें पयशे कित्याक ना आपल्याक जाय खंय प्रोटेक्शन मनी खंय तुजें अरे बाबा हे तुवें मी प्रायमरी जाली मरे तेच म्हणटा हांवें बी सांगलें तो केन्ना लोकां कडेन पयशे मागना त्या एक्झॅक्टली हांवें केन्ना घेवपूच ना तेच आनी हो सडनली म्हाका येवन सांगता कितें आपल्याक खबर ना आपल्याक पयशे जाय हांवें म्हणलें तो वाळपय रावता मरे तो म्हणजे तर बी जालें काय खंय हा. वाळपय रावता जाल्यार तें आपलें मूळ घर खंय खंय म्हागे घर तें मूळ घर सांगले खंय असो सांगता अरे ती फालतूपणां आली मरे आमगे हांव तेच चिंतता आनी हांवें ताका सांगलां एक 2 वरां सोडून येवं म्हाका दिसता आनी 15-20 मिनटान येतलो तो आतां ओके सो भाई तूं मातशी हय बस बसता हय. तो म्हणतो बसता ताका येवं दी येवं दी. ताका सारकी खावड काडटा तेची कशी काडपाची पळय ताका फुर्र कोण डायरेक्ट चंद्र धाडटा. दी मरे किती दिवं पैसे कसले पयशे हप्तो कितें म्हणलें तुवें आज कर रे आज कर रे कोण पैसे ना तुला तुका वयता अरे बेटा एक झाड मारतो सांगतो जमीन टाकतो तुला नाव होता कोणतो कोण तूं कोण म्हणे डीजे परतून थांबा कितें तूं हेका वळखता आले रे बाबा फाटल्यान पळय तरी फाटल्यान आले बाबा अरे फाटल्यान अरे पळय बघा वागता रे फाटल्यान पळय लक्षण दौरात रॉकेट घालून उजो घालून तुका वयर धाडटले चंद्राचेर एस जाले तेच जाले म्हाका सगळें कळटा कितें आतां आवाज चुकलो आतां उलय कितें जालो चुकलो हा चुकलो चुकलो नाही चुकलो नाही घ्या चुकलो 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 भाई चुकलो कितक्या जाणांकडे घेतले अजून पासून नकतो दुसऱ्या वाड्याला घेतो तो वाड्या घेतो आणि घेऊन जा आणि घेऊन जा ए बाई ना असं येऊ असं येऊ बाई तुझी सांग बाई नका यो बाई नका यो भाभी भाभी कोण हांव गे भाभी कोण येले बाई, तुम्ही आमचे लोक हय हय नमस्कार हय बसा बाई बसा बसा तुम्ही बसात बसता बसता किती झाले बाई
ना मातशें कितें सांगपाचें आसलें तुमकां. हय हय बसा बाई. हय बसता बसता. जाणा भाभी हेणी कितें केलां तें खबर आहा तुमकां? ना कितें केला? हेणी म्हाज्या नांवाचो उपयोग करून लोकां कडल्यान पयशे खाता. बॅग घेता वयर बस. उठ बस वयर. बस वयर. ते म्हाका सारकें म्हाका इटयला हेणें सारकें. नालायकान कितें आपण हें काय कितें? डीजे डीजे? कशें डीजे? पेंटिंग डीजे केला. हा? कितें नाटक करता तुम्ही येते? अबे हांवें आयुश्यान लायफान कोणा कडल्यान बॅग घेवंक ना किंवा म्हाजें नांव सांगून कोणा कडल्यान पयशे घेवंक ना. ह्या नालायकान म्हाजें नांव सांगून पयशे घेतल्या लोकां कडल्यान. होटळेच्या कांजुलाक 2 मारल्या, आता हेच्या कांजुलाक 4 मारतलो. काका 2 नाका 4 मार 8 मार सुजय नाका धरून. बस सकल. तंबाखू खातीर वाट लायला माझी. भुरग्यांच्या आयुष्याकडे खेळ कळू नका. भुरगी तुझी अपूर्वायची. तंबाखू गुटखा हाडूंक लावू नका. त्यांका शिक्षण दी, बरो अभ्यास दी. नाल्याक लक्षात दवर तुझी गुटली डायरेक्ट फुर्र करून चंद्रार पावतली. इतल्या लक्षात दवर. भाभी हो नाल्याक तुका जर त्रास करीत हय म्हाका मुजरत फोन कर. या एमजेक हय हय 8788063232 या नंबराचेर तू फोन केन्नाय कर. हा मुजरत पावतलो. हय. एमजे बाई काय खबर ना. हांव हेका न्हू हे म्हाका उडयता चपणे घालता. तो बाबडे काय खबर ना. बरें येता. बाई तुम्ही चहा बी कितें घेता? कांयच नाका कितें कांयच घेता नाका बाई? कांयच नाका. तेका चंद्रारच धाडटलो चड करीत जाल्यार तो. ना भाई आता सुधारतले भाई ते. चल बरें. बरे भाई बरे हा, भाई. बरें. हा येता. बरे भाई. यो यो तू दाखयता यो दाखयता यो यो तुझी नाटकां करता यो दाखयता यो 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 दाखयता नुरा दुसऱ्या फावटी अशी नाटकां करशील न्हू जाल्यार पळय तुका सारकें दाखयता हांव. राव पण भितर हाडून राव तूं आतां भितरूच राव. कसला मार पडला बाबा. ह्यो बिगनेस नाका रे. हेचे मार खालो हेचे मार खावपाचो. हे सुजयलो की देवा जेवण जावचें ना. आतां आनी बिगनेस नाका. बिगनेस बंद करपाचो. आतां किन्याय चिंतपाचें न्यू बिगनेस. मार पडना तो चिंतपाचें रे देवा देवा देवा. आनी नाका रे बाबा. सध्या आता कोविडाचा प्रादुर्भाव सगळ्या गोंयभर चालू आसा. आणि ह्या कंडिशनान जे आता सिनेमोटोग्राफी आसात म्हणजे जे एक शॉर्ट फिल्म करपी किंवा जे युट्यूबाचेर आपले स्वताचे फिल्म करपी आसात हांकां भरपूर प्रमाणान धादोशीपणां जाल्ली आसा कोविडा खातीर. आणि ह्याच फाटभुंयेचेर पळोवंक गेल्यार स्वप्नील आर्ट वर्ल्ड हे जे आसा सो ह्या कोविडाच्या प्रादुर्भाव सुद्धा ते एक वेगवेगळ्या प्रकारची थिम्स घेऊन एक खंय तरी शॉर्ट फिल्म किंवा युट्यूबाचेर फिल्म करपा त्यांचो प्रयत्न चालू आसा. आनी ह्या धर्तरेचेर पळयल्यार आयज ते हांगा वाळपय आयल्ले स्पेशली म्हाका मेळपाक. आनी जे स्वप्नील आसा स्वप्नाची मम्मा आसा आनी हो खास करून हो आर्टिस्ट आसा ताका बरोच मार पडला भायले कडल्यान आपल्या. आनी भयानक
आणि दुसऱ्या फाटी कोरकुलर अशें तू ना हा ना 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 बोली दुसऱ्याचें नांव घेवन तो पयशे खाता आज ताका बरी बुद्ध घडलेली आसा. सो हांव तुमचे कडेन एकच मागपाक सोदता की स्वप्नील आर्ट वर्ल्ड आसा पळय तेचो यूट्यूब चॅनल तो सबस्क्रायब करात, लायक करात. एक जी बेल आयकॉन दिसता म्हणजे घंटा म्हणटा तो बेल आयकॉन प्रेस करात आणि मुजरत पळयत रावात स्वप्नील आर्ट वर्ल्ड. आणि एकूच सांगपाक सोदता हेच्या सारखे जर नाका जाल्ले जर करशात जाल्यार तुमची गुटली फुर्र डायरेक्ट चंद्रात. गोयाकडे खेळ खेळशात. आता एका चंद्रात धाडटलो डायरेक्ट हांव. अक्षंदवर MJ हवा. आता एका चंद्रात धाडटलो डायरेक्ट हांव.